मगाच्यानो आज आमी सायबिणीच्या लदिनेंतलो क्रिस्ताचे माये म्हणलो उलो नियाळ करया. मुर्येक आमी क्रिस्ताची माय म्हणून लदिनेंत आनी हेर संदर्भांनी उलो मारता. ती मनीस जाल्ल्या जेजूची आवय तें खरें. जेजूच्या मायेक म्हणजे मुरयेक आमी भोव चड मान दिवंक फावो. जेजू क्रिस्त म्हणल्या नांवाचें सगळें म्हत्व समजोवचें भोव चड गरजेचें. क्रिस्त म्हळ्यार सुडवंदार वा माखलोलो वा थेलायलेलो म्हूण अर्थ. निजाकी सोमी मनशा कुळाच्या सुडवणे पासत माखलोलो. पोरण्या सोल्ल्यांत रायांक याजकांक आनी प्रवाद्यांक मागताले. जेजूकी राय याजक आनी प्रवादी म्हणून सर्गीच्या बापान संवसाराचे रचने आदींच मागलोलो. सर्गी बापान जेजूक याजक आनी बलिदानाची शेळी जावन विंचल्ली. पिलातान जेजूक कुर्सार हुमकळोवच्या संदर्भार जेजू नाजरेन जुदेवाचो राय म्हणून बरोवन घाल्लें. पूण प्रधान याजकान जेजू नाजरेन जुदेवाचो राय म्हूण आपूण म्हणटलो म्हूण बरय म्हणल्याक पिलातान हें तिरस्कार केलें आनी तो म्हणलो, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. हीं उतरां प्रभातपणाची. मोरी याजक राय आनी प्रवादी जाल्ल्या जेजूची आवय. ती देवा थावन मागलेल्याची आवय. चलत्या जिवितांत एक आवय आपल्या भुरग्याचेर विशेश प्रभाव घालता म्हणलें सत वय जाल्यार मुरयेच्या कुशव्यांत गर्भ संभवल्लो जेजू आपल्या आवयचेर प्रभाव घालूंक शकलो. जेजून तिचेर प्रभाव घालो देखूनच मोरी जेजूची पयली शीस जावंक पावली. मोरी जेजूच्या रायपणांत वांटेली जाता. ती सर्गाची राणी मात्र न्हय, बगार ती संवसाराची राणी. ती आपल्या पुतान सोडयल्या मनशा कुळाची राणी. ती एक प्रभावीक मध्यस्थीन, कित्याक तिचे मरिफात मागलेलें सक्कड ती आमकां विनंती करून लाभयता. मोरी जेजूचें प्रभातपण वांटून घेता. संदर्भ पळोवन जेजूक ती कुमो करता. जो आमच्या वांजेलांत काना शाराच्या लग्न माटवांत घडलें घडीत आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. थंयसर घुस्पडू गोंदळ उपजावच्या संदर्भार मोरी म्हणटा, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. तिणें तोवळ दिल्लो संदेश आजुनूय प्रस्तूत. मोरी सगळ्या मनशा कुळाची गरज समजता आनी गरजेक स्पंदन करता. ती आपल्या पुता लागीं विनंती करता आनी आमी मागिल्लें ती आमकां लाभयता. मनशा कुळान तिच्या पुताचो आनी ताचे शिकोवणेचो बेपरवो केला देखून ती संवसाराच्या पथकां खातीर रडटा. आवय सारकें तिचें काळीज कुमो करूंक सदांच तयार. मोरी आपल्या पुताच्या याजकपणांत वांटेली जाता. तिच्या पुताच्या काळजाक जाल्लो गायी ती काय जाता. कुर्सार थावन देंवयलेली आपल्या पुताची निर्जीव कूड तिच्या उस्क्यार दवरतना ती गायल्ली. कित्याक आपल्या पुता सांगाता ती कश्टल्ली. तिच्या मोगाक आनी हुस्क्याक गड आनी मीत ना. आवय सारको हुस्को आमी सोदल्या वेळार तिच्या पुता सारको हुस्को ती आमकां दाखोवंक सदांच तयार. देखून मोगाच्यानो आमी क्रिस्ताच्या मायेची देख घेवया
आनी आमच्या कश्टांत तिका उलो मारया. मागया. मुरये आमचे माये, तुज्या पुतान सोडयिल्ल्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तांकां राख. भगवंती मुरये देवाच्या माये, आमा बसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर.